आज ही पत्रकार परिषद आपोवपाचें मूळ कारण म्हटल्यार आमच्या सीएम आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां लागून हांच्या उतरांक कितलो वालर आसा, कितले व्हॅल्यू आसा, कितलो ट्रस्ट दवरप ह्यो सदांच प्रश्न पडला. कित्याक सदांच ते आमी हे करता ते करता म्हणून सांगतात, पूण नेमकें खरेंच जाता काय हो प्रश्नचिन्ह जाल्लो आसा. स्पेशली आमच्या पेडणे जे काल असेंब्लीन घडले, म्हाका दिसता प्रत्येक बरेच आमदारांनी आमच्या पेडण्या खातीर तांकां कन्सर्न असले, तांकां काळजी असली म्हणून बरेच जाण उलयले. तातल्या त्यात डॉक्टर शेटये हाणें बरें उलयले. पूण आमचे जीत जो पेडणेकार आसा तो खरो पेडणेकाराचो आवाज जर काल कोणी काढलो आसत असेंब्लीन, तो खरोच पेडण्याचो आवाज तो जितान काढलो खरेंच. आणि ही आज सगळ्या संपूर्ण गोंयानूय कळून चुकले की कितली गरज आसा, कितले प्रॉब्लेम्स आसात. खरं म्हणजे प्रत्येकाक ही आमच्या पेडण्याची जी कन्सर्न आसा, ही जी लागल्या ही खूपच एकदम भयानक आसा. ही इतली जर आमच्या सगळ्या आमदारांक खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा, जाल्यार सीएमाक हेची कित्याक काळजी ना. सगळ्यात महत्वाचें कितें जालां भितर, जेन्ना आमच्या कडेन हैसर लोक बेकार आसात हें आमकां दिसता. सीएमान त्याच्यासाठी कितले इन्फॉर्मेशन घेतला. सदांच तो म्हणटा लँड लुजरा खातीर आमी हे करता ते करता. म्हाका एक हांव विचारूंक सोदता आमच्या ऑनरेबल सीएमाक, आमच्या सीएमान लास्ट 3 वर्सां पासून कितले मिटिंगी आमच्या लँड लुजरांचे घेतल्यात, कितले लँड लुजरा वांगडा तेंची बसका जाल्यात, जेणे करून तेंचे प्रॉब्लेम विचारल्यात, कितें तांकां कितें जाय कितें ना ते विचारलें. तेंची कितली भुरगीं शिकल्यात, तेंची भुरगीं कितली शिकूंक ना, तेंचे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कितें विचारलें, तेंचे फायनान्शियली क्रायसीस कितें आसा जाल्यार कितें विचारलां. हे कितें केलां हे आमच्या सीएमान, हें आमकां सगळ्या पेडणेकारांक दाखोवन दिवचें. कारण ते फक्त उलयतात, वाऱ्या वयले खबरी चालू आसात सीएमाच्या आमच्या, आनी कांय ना. हो जालो एक विशय आसा. नंबर 2, तेंचे पेमेंट हे तांकां अजुनूय मेळूंक ना. फक्त म्हाका सांग, एअरपोर्ट चालू जालो, जीएमआर इन्कम जनरेट करपाकय लागलो, तो बॉल्सान आपले पयशे घालपाकय स्टार्ट केले. डेफिनेटली गोवा गव्हर्नमेंटाक 36 पॉयंट कितें आसा तेय मेळटले. आमच्या पेडणेकारांचे खंय? पेडणेकारांक अजून धड नोकरी ना. वेल एज्युकेटेड जे भुरगे हांगा आसात ते अजूनय रस्त्यार भोंवतात, ते रावतात, जॉबासाठी एवढे तळमळ करतात. हे शिकलेल्या भुरग्यांनी खंय वयची? हांची कित्याक काळजी ना आमच्या सीएमाक? हे आमकां सीएम कित्याक म्हणटा, जो आमचो ऑथॉरिटी आसा गोंयचो, आमचो जो कितें करूं शकता म्हणून आमकां सीएमाचें नांव घेवचें पडटा. सीएमान हितून खरीच दखल घेवपाची गरज आसा. सीएमाचो दिसान दीस कमी जायत वयता, हे आमकां वायट दिसता. कारण सीएम ही अशी प्रतिकृती आसा की शब्द घालतकूच ते काम जावंक जाय अशें. पण हे आमच्या पेडण्यासाठी जायना. म्हाका सांगात, लँड लुजर सर्टिफिकेट व्हडले उलयतात. अरे एअरपोर्ट वाल्यांक एअरपोर्ट मेळ्ळो, विमानां सुरू जालो, धंदोय सुरू जालो, ज्या जमिनी गेले त्यांचे इन्कम बंद झाले, तांकां लँड लुजर सर्टिफिकेट अजून दिवंक ना. त्यांची स्वताची आयडेंटिटी ना. अरे जेन्ना तुम्ही स्वताची त्यांची आयडेंटिटी दिवं शकता, पैसे तर दित ना, ते तुम्ही आणि कितल्या वर्सांनी दितले देव जाणे, ह्या पिढयेक मेळटले का फुडल्या पिढयेक. पण एक आयडेंटिटी म्हणून त्याचे सर्टिफिकेट तुम्ही दिवं शकना, तर तुम्ही आणि खरेंच हे सरकार कितें करतले हो प्रश्नचिन्ह आसा. दुसरो प्रश्न आसा एम्प्लॉयमेंट. जर सीएमान खरेंच जर हे पंचायती जे एफेक्टेड आसात किंवा एफेक्टेड लोकां वांगडा जर मिटींग घेतलेली जाल्यार खरेंच कितले नोकरी दिल्यात किंवा नोकरेक लागपाचे भुरगे आसात हे कळतले असले. 1301 म्हणतात. हे 1301 जेन्ना सीएम एक शब्द वापरता, 1301 लोक कामाक लागले, म्हणजे तातूंत ताणें इतलें सांगूंक जाय आसलें आमच्या सीएमान कितें म्हणून, बाबा ग्रॅज्युएट एंड अबव ग्रॅज्युएट 200 लोक लागले, जीएमआरात भितरले 50 लोक आसा. ही क्लॅरिटी जर दिल्ली, 12वीचे भुरगे आणि 12वीच्या वयर आसा तांकां बाबा एक 500 लोक लागल्यात, किंवा एसएससी किंवा टेक्निकल मनशाक ही जर पर्सेंटेज दिल्ली जाल्यार ताका व्हॅल्यू आसलेलो. बेश्टे वाऱ्या वयले खबरी एवरी टायम कित्याक करता? फाटल्या दिसांनी सांगलेले 1000 नोकरी दिल्या, आता 1300. हे बेश्टे, आणि ते सुद्धा जॉब कसले दिल्यात हे सगळे जगभर खबर आहा. पेडणेकारांक कसली कामां दिल्यात, बारीक सारीक जी कोणाक खरी आमच्या पेडणेकारांक फावना तसली दिल्यात, आणि व्हडले जॉबां दिल्यात कित्याक म्हणटात. इतले दीस आमचो आमदार म्हणटालो, आमचे सरपंच पंच म्हणटाले ना जॉब मेळ्ळे. काल जेन्ना आवाज येतकूच आमकांय बरें दिसलें, कळ्ळें कितें तरी आमदारांक आणि आमच्या पेडण्याच्या आमदारांक की आमच्या अजून पेडणेकारांक नोकरी मेळूंक ना. खरेंच हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा, तुमचो हो आवाज असो पकड दवरशात जाल्यारच खरी आमच्या पेडण्यान कळतलें.
बेश्टेच आपले कमिटी करा, हे करा, ते करू. म्हाका सांगा कमिटी कसल्यांची करतात? अरे एक जे ते गावांची मिटिंग घेऊन जर सरपंचाच्या हातात जर एक काम दिलं जाल्यार सहज जावं शकता असले. सो म्हाका हे कामा बद्दल हो दुसरो प्रश्न झालो. तिसरो टॅक्सीचो विशय आसा. टॅक्सी विशया बाबतींत आमच्या सरकारान कितें केला? खंय लोकांक भुरग्यांक एकदम तळागळाक घातल्यात. कितें फायदो ना. आयज तांकां टॅक्सी स्टँड जो एक हक्काचो म्हणटात तो दिवं शकना. सरकार जर आमकां एक हक्काचो जर टॅक्सी स्टँड दिवं शकना, आमकां नोकरी दिवं शकना, आमचे पेमेंट दिवं शकना, जाल्यार कितें आमचो पेडणेकाराचो फायदो? आयज सगळे रस्त्याचेर येयल्यात लोक, जेका कसली एक Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.